पळयात विसर्जना उपरांत गणपतीच्या पीओपीच्या मूर्तींची जाल्ली ही दुर्दशा। कासरवर्णे पेडणे हांगासरली ही परिस्थिती। 1.5 दिसांचे गणपतीचे विसर्जन करून 2 दीस जाले, मात ह्यो पीओपीच्यो मूर्त्यो अश्यो उफेतात। मूर्त्यांची अक्षरशः विटंबना जाल्या। सरकार फक्त आव्हानाच करता। एक्काय चित्रशाळेचेर सरकारी यंत्रणेन गणपतीच्यो मूर्त्यो तपाशिल्ल्यो दिश्टी पडूंक नात। सरकारी यंत्रणाय सुस्तेल्यान लोकांची तर विचारूच नाकात, ते सुदारतले अशी आशाच ना। पेडणे म्हालान जायत्या चित्रशाळेत प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्त्या गणपती विकले वतात आणि हाचेर सरकार कांयच दखल घेना की काय अशें दिसून येता। आयज आमी ज्या भावनेन गणपतीची पूजा करता आणि मागीर ताचे विसर्जन करता, पण विसर्जन करत असताना ताचे विटंबन जाता, ती व्यवस्थित विसर्जित जायना। हे चित्र हांगर कासारवणे एका तळयेन दिसता। प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मूर्त्यो हाडल्या उपरांत आणि तेजें पूजन केल्या उपरांत काय स्थिती जाता हे ह्या गणपतीच्या पळयल्या उपरांत दिसता। हे दुःख आसा। सरकारान आणि प्रत्येक गणेश भक्तान विचार करून भावना देऊन, आपण श्रद्धा देऊन जे आपल्या गणपतीचे पूजन व्यवस्थित करता त्याची विसर्जनही व्यवस्थित जावपाक जाय। प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो व्यवस्थित विसर्जित जायना ही स्थिती दिसून येता। सरकारान वेळोवेळार सांगलेले आसा की प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो विकपाक बंदी आसा, हाडपाक बंदी आसा, पूण हस्तकला महामंडळान अवनूय व्हडा प्रमाणान जांचे कडेन प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो आसात तांकांच मशिनां दिल्यात आणि तांकांच आतां अनुदान दितली। ही सरकारचे धोरण खंय तरी कुचकामी ठरत आसा। हाचेर कडक कारवाय जावपाची शक्यता आसाच, पूण करपाक जाय त्या नजरेन सरकारानूय काम करपाक जाय, जनतेनूय काम करपाक जाय। प्रत्येक गणेश भक्तान काम करपाची गरज आहा की आपूण ह्या फुडें केन्नाच प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीचे पूजन करचो ना। जाचे कडेन भावना आसा, जाचे कडेन श्रद्धा आसा, तो ह्या मुखार तरी अशे प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो विसर्जित करून ताचे विटंबन करचो ना अशें ह्या माध्यमातून आमी सांगता। जशी परिस्थिती कासरवर्णे उप्रासल्या तशीच गणपतीच्या मूर्तींची विटंबना मडगांव कोलवा दर्यावेळेर लेगीत पळोवपाक मेळ्ळी। गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकारा सयत गौरांग प्रभू मळकणेकार।